म्हाका 2010 साली एज्युकेशन डिपार्टमेंटान पिवनाची नोकरी हे जाल्ली म्हाजी. ओके, तुका गव्हर्मेंट जॉब आयिल्लो. सोडलो मी गव्हर्मेंट जॉब सोडलो तुवें? आर्टिस्ट म्हणून खंय तरी हिरो जातले, खंय तरी लक्ष्मीकांत बेर्डे जातलो म्हाजो. ह्या खातीर तुवें गव्हर्मेंट जॉब सोडलो. एक काळ असो म्हणजे येयलो की म्हाका दिसला मी आता बॉम्बे जातलो. ओके, मी आता बॉम्बे वयतय, बॉम्बे जावन काय तरी करतलो. तुवें फक्त 15 दीस मुंबय स्ट्रगल केलो. बस 15 दीस. पण म्हाका ते 15 दीस म्हणजे 15 वर्सां खंय. सिलेक्शन जालें, आफयलो आनी डायलॉग दिले. जाल्यार डायलॉग कोणाचे आसले? पिक्चराचे न्हू, ते असले पॉलिटिशियन पार्टीचे. ओके, काँग्रेसीचे. बातम्या जाल्या उपरांत समीर येता आनी सांगता काँग्रेसीचे हे करा करा. आनी म्हणजे तू काँग्रेसीचो मनीस आहे, त्यांच्या ते शिक्को पडलो तुजेर. सांज जाली काय भायर सरपाक भंय दिसतालो घरांतलो. धमके काँग्रेसीचे येवपाक लागले म्हाका. 2022 इलेक्शन. हय, धमके येवपाक लागले. तू कितके खाल्लाय काय म्हणपाक लागले तू. आणि ते म्हणजे काँग्रेसीची ऍड केली म्हणून तुका लोकांनी काँग्रेसीचो कार्यकर्ता घोषीत केलो. स्टॅम्प मारलो माझे. माझ्याकडे एक टाइम ट्रायपॉड नसलो. ओके, तर मी तो मोबाईल जो असलो तो काठीयेक बांदी, एडिटय करूंक कळना नसले, पण तो असो बांदून बांदून व्हिडिओ करप आसलो. म्हाका तेंच्यांनी बॉम्बे आपयलो. 1-2 सीन असले, त्याच्या खातीर स्पेशल बॉम्बे येयलो. बॉम्बे येयलो तर रेल्वेन आनी बसीन न्हू तर डायरेक्ट विमानान. तर ऑडिशन आसला सोनी टीव्ही मुंबयचा. ओके, म्हाका पिवपाक ज्यूस बीन ते आनी असं म्हणजे एक व्हडलें हें treatment सगळं. सामको सकाळी गाडी येवप. VIP ट्रीटमेंट. नमस्कार, दिल से गोमंतक ह्या कार्यावळीत येवकार. आयज आमच्या स्टुडियोत आयिल्ले आसा समीर शेटये. एक पिक्चरान वचपाची आवड तांच्या मनात ल्हानपणा पासून एक रुजली, जी शेनवार आणि शुक्रार आमकां मराठी चित्रपट अशोक सराफ आणि लक्ष्मीकांत बेर्डेची जी पळोवपाक मेळटाली. तातूंतल्यान तेणी संघर्श करपा खातीर बॉम्बे धांव घेतली. बॉम्बे काय स्ट्रगल केलो, त्याच्या उपरांत थंय धडपड केली. मात्र एक फायनान्शियल सपोर्ट जो आसता पळय तो आर्टिस्टाक खूब म्हत्वाचो आसता. आणि हो एक मिडल क्लास मनीस जेन्ना आर्टिस्टाची स्वप्नां पळयता तेन्ना त्या गजालींक सामोरे वचचें पडटा. आणि असोच काळ समीर बाबाच्या मुखार येवन ठेपलो. पूण तेचेर मात करीत आतां समीरान कितलीशींच पिक्चरां केलेलीं आसा, वेगवेगळ्या वेब सिरिजांनी काम केलेलीं आसा. आनी सोशल मिडियाचेर सद्या तो इन्फ्लुएन्सर म्हणून रिल्साच्या माध्यमांतल्यान इंस्टाग्रामाचेर आपलें नांव कमयत आसा. तेची आमी आयज इंटरव्यू सद्या आतां घेवपाचें आसा. समीर बाब, तुका खूब खूब येवकार आमच्या स्टुडियोत. आतां तुजे आमी फाटीं व्हिडिओ पळयता म्हणजे वेगवेगळ्या माध्यमांतल्यान तूं काव्यात्मक रुपांतल्यान समाज म्हणजे ज्यो कितें घडामोडी आसा हय ते एक बरे तुवें उजवाड घालपाचो यत्न करता. सो हें सुचता कशें तुका? ते जे आसा न्हू एक्चुली ते ऑन द स्पॉट करता न्हू तूं? ऑन द स्पॉट. आतां म्हाका असो दिसला मी जातना असो तो ऑटोमॅटीक जाता. मी असं करिनाय काय, तो ऑटोमॅटीक जाता ते. आणि मेन म्हटल्यार कशें तुका एक म्हणजे आतां ह्या क्षेत्रात जर आसा जाल्यार तेच्या फाटल्यान तुका एक बाकीचे इन्फ्लुएन्सर्सांक आमी पळयता तेन्ना एक तेजो कॅमेरामॅन तेज्या वांगडा आसता, तेका मागीर एडिटिंगाची स्कील आसप गरजेचें आसता. तुजें पयलें आमी तूं डायरेक्ट लायव्ह आसता किंवा एक एकदां तुजे ते रॉ व्हिडिओ तूं घालता म्हणजे त्या क्षणाक ते सगळे तुका येवपाक जाय. सो हेजेर तूं म्हटलें कशें तूं हे सगळे तूं निभयता सगळे गजाली? पैशा अभावी हे कामां अशी एकटी करची पडटा. जर तुझ्याकडे फायनान्स बरो आसा जाल्यार एक कॅमेरामॅन, एक मेकअप मॅन असे व्यवस्थित जावं शकता जर तुझ्याकडे फायनान्स बरोबर आसा तर. ओके. आणि फायनान्स नसल्या कारणान हे गोष्टी तळमळीचे करचे पडटात. असो धर, असं कर, एवटेन कोण दिसता, खंय दिसता, ह्या सगळ्या गोष्टी करचे पडटात कित्याक फायनान्सा अभावी. ओके. सो आता तू सांगले त्याप्रमाणे बाकीचे करतात ते त्यांचे कंडिशन असल्यामुळे ते तसे करतात. आणि व्हिडिओ ती जर फायनान्स तुझ्याकडे बरी आसा जाल्यार व्हिडिओ परफेक्ट जाता, एडिटिंग परफेक्ट जाता, प्रत्येक गोष्ट जी आसा तेतून परफेक्ट जाता. ती फक्त पैशा खातीर, पैसो आहात जाल्यार ती बरोबर व्यवस्थित जाता. ना जाल्यार तुका ते विदाउट फायनान्स तुका कष्ट करचे पडटले भरपूर. आता माझ्याकडे एक टाइम ट्रायपॉड नसलो. ओके. तर मी तो मोबाईल जो असलो तो काठीयेक बांदी. ओके. काठीयेक बांद. ओके. काठीयेक बडी एक बांद. तो मगे
मध्ये असं जाय हा. तरी मग परत बांध असे एडिटही करून कळा नसले पण तो असं बांधून बांधून व्हिडिओ करा बसले. म्हणजे तुका एक म्हणजे फायनान्शियली जेन्ना तसो सपोर्ट नासता तेन्ना ती धडपड ती तळमळ आर्टिस्टाक स्वस्त बसपाक दिना आणि त्याच्यातल्यान तू वेगवेगळी ती मागीर शक्कल लडोवन कितें तरी तुजी वेगळी कलाकृती येवपाक फुडें शकता आणि एक तुका आनीक कितें तरी शिकपाक मेळटा तातूंतल्यान जाता. अशा तरेन तू तुजे व्हिडिओ जे आमी पळयला ते एक रॉव आसता. आता तुका एक गोष्ट याद असतली ती परवरी जागा नाही असे. हय 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 ते ऍक्च्युली माझ्या मनात तसं काय नसला पण तुसून जातानाच ते म्हाका सुचला मी म्हटलं पण खूप जण ते आवडलं माझे उपकार म्हणपाचे लोकांना खूप आवडली विचारले थुसून ओळख वाढत गेली अशा गोष्टी जातात घडतात असे. परवरे जेन्ना फाटी काम चालू आशिल्लें आनी सगळ्या रस्त्याचेर खड्ड्यामय परिस्थिती जी जाल्ली तेन्ना एक बरी तांणी कविता केल्लेली आनी ती सोशल मिडियाचेर बरीच व्हायरल जाल्ली. एक अंधारात तो व्हिडिओ काडिल्लो तो एक ती सगळ्यात पहिली Okay. आणि त्याच्यानंतर ती मारुती गाडीत बसून दुसरी हे दोन कविता 2 व्हिडिओ हे तुका थंय ऑन द स्पॉट सुचलेले ते ऑन द स्पॉट सुचलेले. ओके असे सो ते तुका आतां याद बीन आसा ते कविता केल्ली ती कविता जी ह्यो कविता तू आता विषय काढलाय बघ कविता म्हाका खूप आवडतात बरोवपाक म्हण म्हाका सुचतात बी पण शेवटी ताज हा फायनान्स. ओके तू जर कविता घेऊन बसले जाल्यार तुझा उदरनिर्वाह जाऊ शकना. सो त्याच्यासाठी सुद्धा काहीतरी तुझं एक कंडिशन पैशाची बळी जाय की तू 1-2 तास काहीतरी रानान वचून बसतले आणि व्यवस्थित बरयतले त्यांना ती कविता व्यवस्थित जातली. ओके मधीच तुका सांगला मातसं एका ता कर तो मातसो तेका थंय पावय जाल्यार हे गोष्टी तुका कविता पूर्ण करूंक दिनात. हो जो अर्थ आसा मुख्य काम खंयचें पूण तूं आतां माझे मुख्य काम म्हणजे मी तुका आता बालपणी पासून सांगता बालपणी जगता मराठी चित्रपट अशोक सराफ आणि लक्ष्मीकांत बेर्डे यांचे चित्रपट टीव्हीर दाखय आणि ते चित्रपट बघा म्हणजे एक टार्गेट कसो असलो शेनवार आयतार अशी पिक्चर शेनवारा 5 सांजची 5 बस पिक्चर टार्गेट कसो असलो की आज तो रविवारचो मराठी चित्रपट मग तो बघा बसलो पिक्चर आणि तो पिक्चर बघता बघता ती कॉमेडी इली आणि खरो जर मी काय कॉमेडीत जर काम केला व्यवस्थित केला आणि जर आवडला जाल्यार त्याचा फुल क्रेडिट आहा आमचे अशोक सराफ म्हण किंवा लक्ष्मीकांत बेर्डे हेंकाच वयता कित्याक चित्रपट पळोवन तू शिकलो त्यांच्या चित्रपटामुळे मी कॉमेडी शिकलोय. म्हाका कोणी शिकोवंक ना की असं कर त्यांना बघल्यानंतर असं येतं की हो असं करता ही गोष्ट केव्हा मी एक 10 वर्षाचो बी नासतलो म्हणजे त्यावेळीपासून तो एक प्रभाव कसो पडलो त्यांचा माझ्या ऍक्टिंग क्षेत्रात येवचे कशें दिसले आणि अरे तो असं करता म्हणजे म्हाका त्याच्या मागचो हेतू नोकरी पैसो असा खबर नासला फक्त बाबा जनतेक आपण हसू शकतो काय हे कसे करतात म्हाका ता खबर नसला की ते पैशासाठी करतात तो एक चित्रपट असता पण हे असं काहीतरी करतात आणि 10 लोक असतात. मागीर ते तुका जी ऍक्टिंगेन अभिनय करपाची रुची पिक्चरा पळोवन येयली मागीर तुवें कितें तुवें स्टार्ट केलें म्हणजे नाटकान केलें नाटकान म्हाका एक रोल दिलो पयलींच आणि तो रोल मी असो केलो त्यावेळी तो लाखण नाटक म्हणून लाखण नाटकान एक कॉमेडी रोल आहा तो मस्त पैकी मी केलो आणि तो बऱ्याच जाणांक आवडलो. आणि साधारण खंयच्या एजीचेर हे म्हाका दिसता 21 वर्साचो बी नासतले मी आणि तो पर्यंत त्या पिरियडा पर्यंत पयलीं म्हाका कांयच मेळना पण जेव्हा नाटक मेळ्ळा पयलोच रोल केलोय मी खूप जाणांक आवडलो तो. आवडल्यानंतर असं झालं की दुसऱ्या वर्सा आमच्या गावातली नाटकं वर्षान एकदा येतात तेका पणजे आणि मडगाव सारख्या शहरान कला अकादमीन किंवा हौशी रंगभूमी अशी म्हणजे आमची गावातली वर्षान येताला तुका पार्ट घे मोकळ जा तशी आमची वार्षिक नाटकां ती परत दुसऱ्या वर्सा नाटक इला तेका होच रोल ओके तो कॉमेडीचोच असो एक आणि म्हाकाय असा बरा दिसला की अरे वा. सो ह्या पिक्चरांतल्यान तुजी वाटचाल जाली ना हे नाटकान सुरू झाले नाटकान सुरू झाल्यानंतर एक काळ असो म्हणजे येयलो की
म्हाका दिसला मी आता बॉम्बे जात आहे, ओके. मी आता बॉम्बे वयत आहेत, बॉम्बे जाऊन काहीतरी करतलं. 2006 ची गोष्ट. गेलंय बॉम्बे. बॉम्बे गेलं. बॉम्बे गेल्यानंतर सगळ्यात पहिली त्याच्या पहिली आखणी करून दवरलेली टीव्हीचेर काय काय दिसतात कॉमेडी कार्यक्रम ते खंय असत, ते खंय खंय पूण बॉम्बे वयतलो जाल्यार सुद्दां एक तुका रेफरन्स गरजेचो आसता. थंय वचून तूं कितें करतलो, कोणाक मेळटलो तें तुवें कशें ठरयलें? तेच तो कार्यक्रम आयलो, शेवटी दाखयणार तो एड्रेस. हे सगळे लिहून काढले. त्यावेळी मोबाईल असले नोकियाचे. हय हय. ओके. हॅलो म्हणाच्या पुरती, असं व्हॉट्सअप बिट्सअप असं काय नसलं. सो ते ऍड्रेस बी सगळे बरोवन घेतलंय मी, लिहून काढलंय आणि बॉम्बे गेले. बॉम्बे गेल्यानंतर त्या ऍड्रेसाप्रमाणे बसीन फिरान मी 8 दीस काढले. ओके. रुमाक रावप. सकाळी उठलो काय गेलो. बॉम्बेन कोण पावणे ना काय ना, पण शोध कार्य. ओके. खंय पिक्चरान एंट्री कशी मेळटली इल्ले साव. सकाळी उठलो गेलो या दादर आणि वरळी हे ते सगळे पिंजून काढले. शेवटाक म्हाका काम मेळ्ळें. खंय मेळ्ळें? पिक्चरान मेळ्ळें पूण सेट लावपाचें काम. ओके. आर्टिस्ट म्हणून न्हू, सेट लाव. ओके. सो म्हणजे पडद्या फाटल्यातले काम तुवें स्विकारलें, केलें तुवें? म्हाका ते पसंतच नसले. मी इलय काय, मी इलय. ओके ओके. लक्ष्मीकांत बेर्डे जावंक गेलोय मी पडदो बिडदो लावंक येवंक ना. माझी इच्छा असली तर जावचो. सो मी हे म्हटलं म्हाका हे नका म्हटलं. 15 दिसाची गोष्ट असली. एक 14व्या दिसा बीन असं मी सोडलंय मुंबई, परत घरा येयलं. ओके. ते काम तुवें करूंकच ना? म्हाका तो पसंत ना. माझा काम जाय तुवें फक्त 15 दीस मुंबय स्ट्रगल केलो. बस 15 दीस. पण म्हाका ते 15 दीस म्हणजे 15 वर्सां कशी दिसली. ओके. सॉलिड खर्च येयलो आसतलो तुका त्या टायमार? असं जास्त काय नसला खर्च, पण असं दिसला की थंय तसाच. ओके. मी रोल मागलो जाल्यार रोलाक तर म्हाका तेंच्यांनी 10 लाख रुपये दी म्हटले. तुका हो रोल जाय जाल्यार 10 लाख रोल जाय पिक्चरान जाय, तू आमकां 10 लाख दी अशें सांगलें. ना जाल्यार कमीत कमी 5 लाख दी. कितके दिवं शकता दी. पूण तुवें एक गजाल बरी केली, तुवें थंय पयशे दिवंक ना. कारण थंय अशेच वेव्हार चलता, ते फटयतात. पयशे मागतात. पोर्टफोलिओ करूया म्हणटात तुजे. ह्या माध्यमांतल्यान तुमकां हांव सांगपाचो यत्न करता की अशा तरेन आर्टिस्ट जेन्ना बॉम्बे वयता, ही पयलींची गजाल. आतां तशें फारशें चलना. पयशे मागून तुमचो पोर्टफोलिओ करूया, मागीर तुमकां पिक्चरान कामां मेळटलीं अशें म्हणून मुंबय थंय फसयले वता. आनी अशे कितलेशेच लोक ह्याच्या भकीक पडटात, पडटात ह्या गोष्टी. खरी गोष्ट. आता तर ह्या खूप घडतात. तू बऱ्या तरेन वाटावलो थंय. वाटावलो म्हणजे नंतर मी इलय, तुसून इलय. आणि आता म्हटलं काय ह्या झपचाना आवड हा खरी, पण मुंबईत कायच लागना. 15 दिसान माझ्याकडे कायच जावंक ना. म्हणजे असा दिसान येला की ह्या भानगडीत पडा नका. तुझी नाटकात बरी काय ती वर्सान एकदा रोल मेळटा तो कर, मोकळो जा, असं म्हाका दिसला त्या टायमार. मग काय घरा येयलंय, नोकरी शोधलंय. ट्रक ड्रायव्हर, टेम्पो ड्रायव्हर झालाय. टेम्पो चलोवन दीस काढले. मग खंय आनीक खंय असो हे ड्रायव्हर तो ड्रायव्हर करता करता दीस वयतात. गेले 2012 उजवाडलो. परेश परबाचो कार्यक्रम तो जस्ट इमेजिन. तेतून त्यांनी खास अशें हे दिल्ले की कोण कलाकार तेंच्यांनी आपली कलाकारी सादर करची. एक प्लॅटफॉर्म दिल्लो परेश परबान, जस्ट इमेजिन. मी गेले थंय आणि गोंयांतसून पूर्ण असे भरपूर भुरगे तरणाटे येयले आणि जाला सगळ्यांनी कॉम्पिटिशन. आपली आपली हास्य स्टँडअप कॉमेडी असलो तो. स्टँडअप कॉमेडी करून दाखयली. आणि त्यावेळी 2012ची गोष्ट, त्यावेळी मी फर्स्ट इलय. ओके. प्रुडंटान जस्ट इमेजिनान मी फर्स्ट इलय कॉमेडी म्हणून. ओके. सो तेतूत तेंच्यांनी काय केला, जर कोण फर्स्ट येता तेका एपिसोड करूंक मेळटले. एक 2-4 एपिसोडाक तेका आमी ओके करूंक दितले किंवा घेतले वांगडा. बरोबर. सो मी जिखलंय पहिल्या नंबरान. त्याच प्रमाणे त्या परेश परबान म्हाका एपिसोडान घेतलो. एपिसोडान घेतल्यानंतर एपिसोड हे झाले, 2-3 एपिसोड केले मी. एक वेगळी ओळख झाली. आणि त्या ओळखीनंतर कसा झाला,
मी असो जाताना सुद्धा म्हाका बाजारात दिसले का लोक बघीत म्हाका आणि विचारत अरे तू तो हा मीच तो त्याच्यानंतर परत म्हाका दूरदर्शनान एक हे येयली ऑफर येयली की एक रोल आहा म्हणून दूरदर्शनान रोल केलो आयज तर तू गुगलाचेर मारशीत किंवा सर्च करशीत तर आयज ती ठॅर दूरदर्शनाचेर ह्या एपिसोड बघ ह्या एपिसोडान मी फुल एपिसोडान आहाय एक त्यावेळी भविष्य सांगणार म्हणून एक साधू टाईप झालेलो असते मी लुंगी नेसान भविष्य सांगते असो तो एपिसोड असता तो एपिसोड झालो त्याच्यानंतर परत आणि कोणी असेच क्राईम पेट्रोलात म्हणजे म्हाका करूची असली कॉमेडी पण झालो माझो विलन बट तू आता ह्या क्षेत्रात पाविल्लो आसा जी तुजी आवड आसा जे तेन्ना तुवें स्वप्न रंगयल्ले सो आता ते तुका माध्यम मेळिल्लें आसा कोंकणी पिक्चरांनी तू सतत तुका एक्टिंग रोल बीन मेळत आसा मेळटा उमेश पिक्चरान तुवें काम केलेलें आसा आनी आतां एक तुजें खंयचें तरी शूटिंग जालें एक जालें म्हणजे सतत तू शुटिंगाक आतां बिझी आसता सो तुजें ह्याच्या व्यतिरिक्त मुख्य काम कितें उदरनिर्वाह खातीर उदरनिर्वाह म्हणजे माझे बारीकशे जनरल स्टोर आहे ओके त्याच्यावर मी सगळं करतोय म्हाका 2010 साली एज्युकेशन डिपार्टमेंटान पिऊनाची नोकरी हे जाल्ली माझी ओके तुका गव्हर्नमेंट जॉब आयिल्लो सोडलो मी गव्हर्नमेंट जॉब सोडलो तुवें आर्टिस्ट म्हणून खंय तरी हिरो जातले खंय तरी लक्ष्मीकांत बेर्डे जातलो माझो ह्या खातीर तुवें गव्हर्नमेंट जॉब सोडलो कितें म्हाका इच्छा नसली ती नोकरी आयज काल लोक भुरगे अशे आसात जे हे माध्यम जे आसा म्हणजे आर्टिस्टाचे माध्यम ते भितून मुद्दाम शिक्षण घेतात जेणे करून आपल्याक खंय तरी गव्हर्नमेंट जॉब मेळटलो म्हणून आयज थिएटर बिटर करतात लोक आणि तुवें सरकारी नोकरी 2010 सोडली फक्त काम मेळोवपा खातीर म्हणून सोडली म्हणजे तसं आणि पैशाचं ते ओके त्यावेळी सुद्धा पैशाचो हे सुद्धा आता तो पैसो ह्यापेक्षा म्हाका काय नोकरी करचीच ना म्हाका लक्ष्मीकांत बेर्डे जावचो ह्या आशेन मी सोड म्हटला काय नोकरेत काय मग मी परत ह्या क्षेत्रात आणि तू आता जर ह्याचा म्हणशील इंस्टाग्राम बीन ह्या म्हाका फाटल्या 2 वर्सां कळ्ळा इंस्टाग्राम ह्या म्हाका कांयच म्हायती नासलें ना तर म्हाका दिसता माझे आज मेरेन 5 मिलियन तरी फॉलोअर्स आसतले असले ज्या हिशोबान मी काम केला ओके सो आता तुका जी पिक्चरांनी बीन कामां मेळपाक लागिल्ली आसा ती तुज्या ह्या फेमाक लागून मेळपाक लागिल्ली आसा इंस्टाग्रामाच्या काय तुज्या कलेच्या जोराचेर तुका मेळपाक लागली ना ना इंस्टाग्राम 2 वर्सां जाली मी रोल करून मोकळो जाल्यार 2014 मोकळो जाले फर्स्ट रोल करून म्हाका ताळये पडलेले त्या टायमार प्रेम एट फर्स्ट साइट मराठी चित्रपट तो हे आपल्या एक पणजेचोच प्रोड्युसर तो त्यांनी तो प्रेम एट फर्स्ट साइट फिल्म काढलेलो आणि तितून म्हाका विलना बरोबर एक विलन असतात तो हिजडो असता आणि त्याचो रोल म्हाका दिल्लो ओके चॅलेंजिंग रोल हिजड्याचो रोल आणि शूटिंग हय पणजे म्हापसा फोण्या पर्यंत जाल्ली आणि त्या रोलान मी इतको सारको फिट जाल्लो की घराकडे गेल्यानंतर म्हाका तसाच चलांक जाय सारखें चलांकच कळनासला कॅरेक्टरान घुसलेलो आणि मी तो भायरच सरूंक जायनासला म्हाका विचित्रपणे चलप त्यावेळी लग्न जावंक नासला म्हणून तो सगळा पचला आता ना जाल्यार हे आणि काय प्रकार काय म्हणून सो असा चलाकच वेगळा जाय आणि मगेर जाला तर एक 4-5 दिसांनी जाला पण असो ती गोष्ट तुझी गोंयांत एक कलाकार म्हणून तेन्नाच तुजी आयडेंटिटी इस्टॅब्लिश जाल्ली सो तुका तू तशी धडपड करची पडिल्ली आसतली तुका म्हणजे खूप स्ट्रगल गोंयांत काम मेळयतलो जाल्यार तशी वळख बिळख जाय पडटा खूप स्ट्रगल करचो पडटा ही गोष्ट आणि तू रुरल एरियेंतल्यान येता म्हटल्यार तुका सगळे हांगासर येवन तांकां मेळप बीन अशें कितें तुका भयंकर हे येताले आडमेळी म्हाका 30 किलोमीटर जाता माझ्या घरा कडसून पणजे येतले जाल्यार 30 किलोमिटरांत शक्य जायना तू काय करतले जाल्यार तुका सकाळी येवचो पडटा तितकें शक्य नासता एकदां म्हाका कोणें कॅमेरामॅन ये मरे आमच्या कडेन राव अशी गोष्ट जाय म्हणून ते गोष्टी केले आणि खूप स्ट्रगल केलो मी खुबशे जाग्यार कोणागेर गेलो थंय कॅमेरामॅन प्रोड्युसर लॉजीर न्हिदलो खंयचे लॉजिंगान म्हणटात थंय न्हिदलो कोणाच्या रुमार गेलो कोणाच्या वसऱ्यार न्हिदलो एक रात काडून आयज मी गोमंतकाच्या स्टुडिओन पावलो ही एक माझ्या खातीर
मोठी गोष्ट असा ती. एक कलाकार म्हणून तुका एक बरो मान दिवप आणि तुजी एक सध्या आयडेंटिटी जी तुवें मेंटेन केलेली आसा ताका लागून तुका खरें वालोर दिवपाची गरज आसा. कारण की ही सगळी परिस्थिती न पळयता तेजेर मात करून तुवें आपल्या कलेक न्याय दिल्लो आसा. आयज फक्त तूं इंस्टाग्रामाचेरूच न्हय, व्यतिरिक्त तेज्या फिल्मांनी तूं दिसपाक लागिल्लो आसा, थंय म्हण तुका कितलीशीच मेहनत करपाक पडिल्ली आसा आणि कितलीशीच तुवें आपल्यो आवडी चेपूनय दवरल्यो आसतल्यो. हय आसा तशें. म्हणजे आतां पळय एकदां कसं जाता, हेच फायनान्स हे नसल्या कारणान म्हाका आतां कसली गाडी जायी आसूं कितें घेवंक मेळना तें आसूं, पण कसं आसता एक बरो आर्टिस्ट म्हटल्यार तुका एक तो दर्जो तशी तुका एक ट्रिटमेंट मेळची अशी तुका दिसता. आणि हे आर्टिस्ट जावप एक वळख निर्माण जाली न्हू काय ह्या जगात तुका जगप म्हणजे स्ट्रिक्ट सारको परफेक्ट रावचो पडटा. आता तुका जशें तुवें आतां सांगलें तुका स्ट्रगल करपा खातीर बॉम्बे वचचो पडलो. अशें गोंयांत असंख्य आर्टिस्ट आसतले जे ग्रामीण भागांनी आमकां पळोवपाक मेळटा, तांचे कडेन कला आसता, पूण तांकांय दिसता की आपणें खंय तरी त्या प्लॅटफॉर्मार येवचो म्हणून. सो तुका कितें दिसता गोंयांत सद्या अशा आर्टिस्टांक फुडें येवपा खातीर किंवा असो आपली कला सादर करच्या खातीर तांकां बरो नांव मेळयतलो जाल्यार कितें गरज आसा सद्या गोंयांत? गोंयांत गरज आसा म्हणजे जर तुज्या मनान कला आसा, आपूण काहीतरी करतले जाल्यार जी आमची चित्रपटाची ऑडिशनां येतात मोबायलाचेर दिसतात ती फॉलो करूंक जाय. आपूण ऑडिशनाक वचूंक जाय. आतां तुका एक गोष्ट सांगता, एक 3 वर्सां पयलीं ऑडिशन दिला मी. ऑडिशनाक आपयलो, ऑडिशन दिला, तर ऑडिशन आसला सोनी टीव्ही मुंबईचा. ओके. सिलेक्शन केलो म्हाका सांगल्या प्रमाणे. विलन. ओके. परतून विलनाचो विलन कोणा वांगडा एक व्हडलो आर्टिस्ट बेंगलोरचो महेश शेट्टी म्हणून, त्याच्या वांगडा फक्त त्याच्या वांगडा ते पिक्चरान फिरपाचो. फक्त हाजी आणि नाजी म्हणून हो दोनच डायलॉग. ओके. दोनच डायलॉग फिरप त्या महेश शेट्टी वांगडा. जी हा जी हा ना नाजी नाजी इतकेच करपाचे. आणि ते वेब सिरीजाचे नाव आसा कान खजुरा. त्याच्या नावान ती कान खजुरा म्हणून वेब सिरीज आता सोनी टीव्हीचेर लायव्ह सोनी टीव्हीचेर तुका गुगलार केल्यार तुका बघूंक मेळटली. तर ते काम केला तुवें भितर? हय केलें. ते थंय वचून केलें काय हांगा? सिलेक्शन गोंयांत जालें म्हाजें आणि मयड्यां शूटिंग जाली 8 दीस गोंयांत शूटिंग. हय. म्हाका व्हॅनिटी आसली स्पेशल बसपाक. महेश शेट्टीची व्हॅनिटी फुडें, म्हाजी व्हॅनिटीची फाटल्यान. ओके. अशें असलें. म्हाका सगळें खावपाक जेवपाक फ्री आसलें. आणि दुसरी गोष्ट हय जाल्या उपरांत म्हाका तेंच्यांनी बॉम्बे आपयलो. एक 2 सीन आसले त्याच्या खातीर स्पेशल बॉम्बे येयलो. बॉम्बे येयलो तर रेल्वेन आणि बसीन न्हू तर डायरेक्ट विमान. ओके. तो एक म्हाका एक म्हणजे असा वा. म्हणजे तुमकां एक बरी दर्जेचो तुका तेंच्यांनी पाहुणचार म्हणजे एक स्वप्न आसता. आमी कसं भुरगेपण केन्ना बसतले काय ह्या विमानान बीन. आणि ते सुद्दां तुज्या कले खातीर जालें ते. तेंच्यांनी व्हेलो म्हाका थंय 5 स्टार हॉटेलान दवरलो. म्हाका पिवपाक ज्यूस बीन ते आणि अशें म्हणजे व्हडलें सकाळी गाडी येवप, VIP ट्रीटमेंट. VIP सकाळी टॅक्सी येवप, ती तुका घेवन मागीर शुटार वचप, परत थंय व्हॅनिटीन बसप, परत सांजची परत 2-3 दीस चल्ले. असो तो एक बरो लायफान बरें दिसलें म्हाका. म्हणजे हेच जर तुका मातशे फाटी मेळयले खंयची जबाबदारी नासतना तुका एक सामको फ्री एक बरें प्लॅटफॉर्म मेळपाचें स्ट्रगल करपाक. पूण तुवें म्हटलें सतत आपल्याक विलनाचे रोल मेळ्ळा म्हणून. तूं विलनाच्या रोलांक अशें वेगळे हितून कित्याक पळयता? तुजी आवड आसा कॉमेडी. आतां तुवें पळयला व्हडले जे विलन्स आहा पळय तेच कॉमेडी बरें करपाक शकता. फॉर एक्झाम्पल परेश रावल बीन तेची पिक्चर ते व्हडले विलन जेन्ना कॉमेडी करता पळय तेन्ना ते आनीक ते जो प्रभाव तेजेर ह्या कारणा खातीर पडटा कारण तेंच्यांनी विलनाचे रोल केल्ले आसता. मी परेश रावलच जातले असं म्हाका दिसता. आणि 4-5 वर्सांनी असं दिसता रोल करून असं कंडिशनच जाता तशी. हे रोल बीन अशेच. आणि एकदा एक ऑडिशन दिल्ले मी. एक ऑडिशन दिले म्हाका खबर ना ते खंयच्या पिक्चरा खातीर म्हणून. तेंच्यांनी म्हाका सांगूंक ना. ऑनलायन ऑडिशन दिले. सकयल गेलो शेतान गेलो ऑडिशन दिले. सिलेक्शन जालें आपयलो आणि डायलॉग दिले. जाल्यार डायलॉग कोणाचे आसले? पिक्चराचे न्हू, ते असले पॉलिटिशियन पार्टीचे. ओके. काँग्रेसीचे. ओके. कळ्ळें.
कन्फ्यूज झालो. आता म्हटलं हे पॉलिटिशियन, हय तुम्ही म्हटले पळय पैसे तुका मेळटले, पैशा खातीर मी ती ऍड केली. ओके. पण त्याचो सायड इफेक्ट जालो म्हाका. सायड इफेक्ट जालो. सायड इफेक्ट. ओके. काँग्रेसची ऍड लोकांनी पूर्ण गोंयान बघली ती. आणि बघली कितकी, म्हाका दिसता कंटिन्यू म्हयनोभर चालू असली ती. म्हणजे त्याचा बरो इम्पॅक्ट पडलो काय वायट इम्पॅक्ट पडलो म्हणटा? बरो इम्पॅक्ट, तांकां फायदो जालो. बरो इम्पॅक्ट भायल्या वाटेन पडलो आसतलो, पण म्हाका वळख जे फ्रेंड माझे सर्कल वळखीत ते माझे वायट जाले सारखे. ओके ओके. त्याचो विपरीत परिणाम तुजेर जालो. परिणाम, अरे बातम्या जाल्या उपरांत समीर येता आणि सांगता काँग्रेसीचे हे करा आणि म्हणजे तू काँग्रेसीचो मनीस आहे, त्यांच्या ते शिक्को पडलो तुजे. मी शूट केलं, माझ्या जिवाक बरें दिसले, पैसे मेळ्ळे, पूण मागीर असो सायड इफेक्ट जालो की म्हाका सांज जाली काय भायर सरपाक भंय दिसतालो घरांतलो. धमके येवपाक लागले म्हाका. 2022 इलेक्शनाक हय धमके येवपाक लागले. तू कितके खाल्लाय काय म्हणपाक लागले तू. आणि ते म्हणजे काँग्रेसीची ऍड केली म्हणून तुका लोकांनी काँग्रेसीचो कार्यकर्ता घोषित केलो, स्टॅम्प मारलो माझे. हांव हरशी खंयच्याच पार्टीक ना, पूण म्हाजेर स्टॅम्प बसलो तो. आणि लास्टाक पर पर्सन म्हाका क्लियरेशन करचें पडा की ना रे बाबा अशें, ना रे बाबा अशें. अरे हांव सांगता कितें तुमकां, माझा काय म्हणणं, मी एक कलाकार, कलाकाराक पिक्चर मेळोंक ना जाल्यार तो एडवर्टायज तरी करतलोच. सो मी ताच केला. म्हाका पिक्चर मेळोंक ना, मी एडवर्टायज केली. आता हितून माझी काय चुकी, लोकांनी म्हाका भरपूर काय काय वायट म्हटलं. इवन माझी बॅनरां सुद्धा लायलेली. तेच विचारतलो आसलो तुका, बॅनरां खूप जाणांची लागलेली मरे मेन जंक्शनाचेर. थोडे एक तर माझो मित्र असो आसलो, तेकाय तसोच रोल मेळ्ळो. तेणी स्वता वचून आपला बॅनर पिदला. स्वता आपला बॅनर आपुणच पिदला. अरे म्हटलं काय मारूंक येतात म्हाका, लोक गाळी घालतात म्हणपालो. तेका अशी परिस्थिती जाता लायफान. म्हणजे विचार करतो अशें, म्हणजे आपूण पोट्या पाण्या खातीर कितें तरी करता, ऍड करता जाल्यार येता तांकां दिसता लोकांक की बाबा हो तोजोच कार्यकर्ता म्हणून त्या पक्षाचो. मी ताच म्हणटा, आमकां मी जनतेकडे मागतोय तुमच्या ह्या चॅनला मार्फत की सदीच म्हाका एक कलाकार म्हणून बघा तुम्ही. कॉमेडी बघा किंवा विलन बघा, पण कलाकार पार्टीकडे तुजो संबंध ना. आता तुम्ही म्हाका सांगला मी तुमची एडवर्टायज करतलो, कित्याक शेवटी सांगला तर मानधना खातीर काहीतरी करतात पडटा. आता ते वायट आहात तर मी काय करू शकना. ते वायट करतात बरा करतात तो तेंचो प्रश्न. बाकीचे तर इन्फ्लुएन्सर कशे ब्रँडाचे बीन प्रमोशन करतात तशें तुका बीन येना अजून तरी येवंक ना. येयल्या पुरो म्हणटाय मी. पण शेवटी ताच आसा, जर टीम आसात जाल्यार कोणाची एडवर्टायज घेवची. माझ्या कडेन टीम ना न्हू, तेका मातशें एडिटींग बीन तशें फायनान्स जाय, टीम जाय. आणि मागीर तूं मागा शकता की बाबा तुजी एडवर्टायज करतोय आपूण, आपणाक अमको आपलो बजेट आसा, अमकी तुमची बजेट कितक्या बरी ऍड कर. पण तुझ्याकडे तो फायनान्स जाय, तुझ्याकडे तो कॅमेरा जाय, तुझ्याकडे ती टीम जाय की सगळं काम करू शकता. अशें तेन्ना खंय तरी ती बरें काम जावं शकता. बरें, आतां एक निमण्या खिणाक म्हणजे आतां तुज्या सारके कितलेशेच असंख्य कलाकार आसतले जे आपली कला चेपून दवरता आसतले, एक फायनान्शियल सपोर्ट ना म्हणून. तांकां कितें तूं एक मॅसेज दिवपाक सोदता? म्हणजे तुज्या सारक्या स्ट्रगलांतल्यान तूं आज फुडें सरिल्लो आसा, तुका वेगवेगळी कामां मेळटा, तुजी स्वप्नां साकार जाता. सो असोच तांकां एक मॅसेज तुज्या कडल्यान कितें आसतलो तुज्या सारक्या कलाकारांक? माझ्या सारखे कलाकार आसतले मे बी, खंय खंय आसतले तशेंच. पण आसतात एक आवड आसता तांकां. पण थोडे भियातात. म्हणजे ह्या क्षेत्रांत गेल्या उपरांत ह्या क्षेत्रांत कसं आर्टिस्ट ह्या क्षेत्रांत तुजी गॅरंटी नसता. तुका कितें मेळटलें कितें ना हेची गॅरंटी नसता. फाल्यां रोल मेळोन तूं लाखपती जावं शकता, करोडपती जावं शकता, अशी परिस्थिती. लॉटरी कशी. आणि त्याचा मागीर दुसरो भाग, तो नाण्याची दुसरी बाजू विचार कर आणि तेचो. सो तेकाय लागून थोडे भुरगे भियातात काय जायत. पण मी म्हणतोय तुम्ही नोकरी करा, काय काय करतात तर कराच, पण ऑडिशन जी येतात ती फॉलो करा. ऑडिशनाक चला, ऑडिशन दिया. किंवा कोण तरी तुमच्या खंय तरी वळखीचो कोण तरी आसतलो, तेचो आपली त्याच्या कॉन्टॅक्टान रावणं महत्वाचं असतं. घरा बसान असं मेळा शकता. म्हणजे आपलो पोट्या पाण्याचो उद्योग सांबाळून आपली कला सादर करची जाल्यार तुका केन्ना मेळटा तेन्ना यश मेळोंक शकता. सो तुजी मेहनत तू साकार जालेली आसा आनी तुका बऱ्या तरेन आतां कामाय मेळपाक लागिल्ली. आनी अशा तरेन तूं नांव कर. इन्फ्लुएन्सराचेर सुद्दां तुजे पेज जी आसा ती गाजय.
मोलादीक वेळ काढून तूं हांगासर आयलो त्या बद्दल धन्यवाद. तुम्ही पळयत रावात गोमंतक TV. थँक्यू.